गायन घेऊया A7 पेज नंबर 4. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची ही मिसाची भेट भेटयत आसतना आमी देवाक दिनवासुया. नव्या म्हयन्यान ऑगस्टाच्या म्हयन्यान आमी भितर सरल्या. गेल्लो म्हयनो जायतें बरेंपण आमकां देवान दिलां. देवाक आर्गां दिवया आनी हो नवो म्हयनो आमी देवाच्या हातान घालुया. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून आमी भेटयता. एफी गोम्स आपल्या 50व्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात एशनॉय कुलासो आनी वॅलिंटन डिसुजा. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आयचे पासत मागुया. सांगे हांगासर लोक जायतो आपणाची जमीन राखूंक बो करून शेतकामती आपली जमीन राखूंक झुजतात आनी दुसरे वाटेन सरकार आपणाक जाय तें करता. तर कितें भाशेन देवान ह्या लोकांक सांबाळूंक राखूंक तांची जमीन राखूंक आनी जे कोण कारबारी आसात तांच्या मनान फावो ती जाणवाय घालूंक आमी देवा लागीं मागुया. कसलीं झगडीं झुजां थंयसर जायना जावपाक. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन पिड्ड्यार जायना जावपाक कितें भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागुंत आल्फोन्स मारिया लिगोर हाची परब मनयता, जो रिदेमतरिस्ट संस्थेचो घडणार. देवाचें उतर परगटूंक आमच्यान जण एकल्याच्यान आमचो भावार्थ परगटूंक जाता आनी आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाक परगट्टल्या, जेजूक परगट्टल्या जाल्यार आमी जेजूच्या उतरांनी चलूंक गरज. जायते पावटी आमी घोडे जेजूचीं उतरां मानून घेवंक फाटीं उरल्या. ह्या संवसारी आशेन वा ह्या संवसारी कसपायांनी आमी गुल्ल जाल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक बाबार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्मध्यक्षा बाग्योंत आफोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गाराज्यान ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. झेदेकिया जुदेचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजुरेचो पूत हानान्या गिबोन गांवाचो प्रवादी याज्ञिका उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमासा कडेन असो उलयलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबोलिनीच्या राजाचें जूं हांवें मोडलें. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिरांची आयदनां हांव पोत्तून हाडटलों. हीं आयदनां नाबुकदनेझारान बाबोलिनीच्या राजान ह्या जाग्यावेलीं व्हेल्लीं. जुदाच्या राजाक जेनोकियेक चोकीच्या पुताक आनी बाबोलिनीक व्हेल्ल्या जुदाच्या सगळ्या निर्वाशांक हांव पोत्तून हाडटलों. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. बाबोलिनीच्या राजाचें जूं हांव मोडूंक वेतां. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत याज्ञिका उजीर आनी सगळे पोरचे मुखार जेरेमायान हानान्या प्रवाद्याक जबाब दिवन म्हणलें, अशें जावं. सर्वेस्पोर अशें करूं. तुवें बाकीत करून सांगलाय तितलीं उतरां सर्वेस्पोर शांती पावो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबोलिनीत तान पोत्तून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुज्या आनी सगळ्या पोरजेच्या कानांत आतां सांगूंक वेता तें उतर चितान आयक. मागातान तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देसांचेर आनी व्हड व्हड राष्ट्रांचेर आड झूज बूक आनी पिडा येतली म्हूण बाकीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी शांती येतली म्हूण बाकीत करीत जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरेपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हानान्या प्रवाद्यान जेरेमायाच्या मानेर जूं आसलें तें काडलें आनी मोडलें. उपरांत सगळे पोरचे मुखार हानान्यान म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें सांगता. 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेझार बाबोलिनीच्या राजाचें जूं हांव मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांचे माने वेले हांव तें काडटलों. उपरांत जेरेमायास प्रवाद्यान आपली वाट धरली. जेरेमायाच्या मानावेलें जूं हानान्यान मोडल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमायाच्या कानार अशें सादलें, वच आनी हानान्याक अशें सांग, तुवें लाकडाचें जूं मोडलाय. बरें आसा. आतां हांव ताचे सुवातेर लाकडाचें जूं कोत्तलों, कित्याक दोलबारांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबोलिनीच्या राजा नाबुकदनेझाराची चाकरी करूंक ह्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मानेचेर हांव लाकडाचें जूं घालतां. जेरेमायास प्रवाद्यान हानान्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हानान्या, आयक. सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पोरजां खोटेपणान सत मानता. म्हणटच सर्वेस्पोर अशें सांगता,
हांव तुका प्रितुमेवेलो काडून उडयतां. ह्या वर्सा तूं मोडटलोय. सर्वेस्परात कित्याक तुज्या उतरांनी तुवें सर्वेस्पराचेर कोळपूंक शिकयलाय. देवाचें उतर हें. देवाचें वोट. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समृद्ध म्हाका शिकोय. म्हाका दिल्ल्या विस्वासपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावतां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी खुशी मानून घेतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावन दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें पातकावीण जावन दी. तेन्ना म्हाका लॉज भोगची ना. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. नोचते मनीस म्हजी वाट लावूंक दोळे मांडटात, तरी आसतना म्हजें दान मन तुजे कुशीचेर आसा. तुज्या कायद्यांक पाठ करूंक हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा, सोय 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 सोय. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy 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 soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सत्ता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, सोय 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 सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नानदाता जुआवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नोंगरां तावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावूंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादुशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पापट्ल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तुझ्या भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर पयलें वाचप तशेंच शुभ वर्तमानान आमी नियाळ करपा सारकें जायतें आसा. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी इल्लीशी नदर घालुया. जेरेमियस प्रवादी झेदेकिया जुदाचो राजा आसलो तेन्ना ही खबर घडली. आनी झेदेकिया जेन्ना जुदाचो राजा आसलो तेन्ना
इज्रायलाचो दुसरो भाग म्हणजे इज्रायल थंयसरल्या लोकांक बाबिलोनाच्या राजान धरून व्हरून निर्वाशी केल्ले आनी असल्या वेळार जुदाचो लोक एके भाशेन रडटालो, जुदाचो लोक रावतालो केन्ना आमकां सोडवण मेळटली, केन्ना आमच्या लोकांक परतून हाडटले. आनी असल्या वेळार हे दोग जाण प्रवाद्यां मदें केस्तांवां सोबेमाजार सगळ्यां उजीर देव मंदिरांत ते झुजले व तांचे मदें ही भासाभास जाली. एक प्रवादी हनानिया, दुसरो जेरेमिया. हनानिया प्रवादी राजाक तशें पुर्जेक घोटाय दिवपाक सोदतालो, पूण घोटाय दिवपाक जें कितें सारकें आसा तें सांगूंक ना. जें लोकांक बरें दिसतलें, पॉप्युलर जातलें तें ताणें सांगलें. जंय हे इज्रायल परजेचे जे वांगडी आसात व हे इज्रायलाचे जुदेव जे आसात तांकां आपणाचेरूच खूब भावार्थ व आपुणूच व्हडले, आपणाच्यान सगलें जाता अशें तांचें मानप आसलें. विचून काडलेली परजां आमी. देखून हनानिया आमी आयकता आयज कसलें प्रवचन करता व कसलें बाकीत करता. 2 वर्सां भितर देव बाबिलोनाच्या राजाचें झू मोडटलो आनी ह्या लोकांक परतून हाडटलो. हो संदेश खरेपणी देवाचो न्हू, पूण ह्या खोट्या प्रवाद्यान आपणाक जाय देखून वो लोकांक एके भाशेन भडकावंक आपणें उलयल्लीं उतरां. आनी तेन्ना जेरेमियास प्रवादी सोबेमाजार ताकाय सांगता, जें कितें तूं सांगता तें सारकें ना, लोकांक सारकें आसा तें शिकय, बेश्टोच तांकां गुमराह करपाचें असलें सांगनाका, राजाक फुलोवपाक सांगनाका. आनी हें दाखोवपाक जेरेमियासान एक जूं घेतलें आनी आपल्या खांदार घातलें. आनी तेन्ना हीं उतरां जेरेमियासा वरवीं देवान सांगलीं, सबमीट टू द योक ऑफ बेबिलोनियन्स. ह्या बाबिलोनाच्या राजान जें जूं घातलेलें आसा ताका मान भागय, कित्याक हें सर्वेस्परानूच केलां. तुमकां त्या बाबिलोनाच्या राजाच्या खाला घातल्यान फाल्यांच्या दिसाक आमी पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकतलें हांव 3ऱ्या आवेस्वरांतलें. तातूंत खेरीत भाशेन तो आमकां उगडास करतलो कित्याक देवान हे भाशेन केलां, कित्याक देवान हे परजेक तांच्या हातान घातल्यान, कित्याक तुमचीं पातकां चड जाल्यान, तुमी देवाच्या वाटांतलीं पयस गेल्यान. देखून हें जूं तुमचेर घातलां ह्या राजा वरवीं. ह्या पासत मान भागयात, खालती जायात, तुमच्यो चुकी मानून घेयात. हें जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं देव सांगता. भाव भयणीनो, हें जरी तर आयज आमी आमच्या जिविताक लायलें जाल्यार असले प्रश्न आयज जायते उपजल्ले आसात. हो प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न, हो बेश्टो प्रश्न न्हू. राजा येवन परजेक घेवन गेला आनी तांकां निर्वाशी करून दवरल्यात. आनी ह्या वाटेन जुदाचो राजा आसा, ताच्यान कांयच करूंक जायना. तो फकत पडयता, रडटा, लोकांक एके भाशेन घोटाय दिवपाक प्रयत्न करता. आनी तातूंत असले खोटे प्रवादी आसात ते मुखार येवन लोकांक खोटी शिकवण दितात. भाव भयणीनो, आयज आमच्याय गोंयांत असलें घडटा काय? खोटी शिकवण दिवपी जायते जाण उपजतात, लोकांक बेस्तेच चाळोवन घालपाचेय जायते जाण उपजतात. आनी हे शिकवणेन एके भाशेन आमी सुटले अशें करून दाखयतात. पूण आयज पासून आमचें कांयच जायना. जायते फावटी आमकां प्रश्न आमच्या दोळ्या मुखार सगळें आमकां दिश्टी पडटा. आयचो आमचो सरकार जो आसा तो आमकां कशे भाशेन सतायता, कशे भाशेन आमचें गोंयचें पाड घालता, हें म्हणपी जायते जाण आसात, उलयतात. तरी आसतना जेन्ना एलिसांवां येता तेन्ना तोच सरकार परतून येता. म्हणटच जायते जाणांक प्रश्न, लोकांक दिश्टी पडना काय? इतलें सांगल्या उपरांत हो लोक सुदरना, पयशे घेवन परतून मत मारता. आतां फुडें पंचायत इलेक्शनाकूय तेंच जातलें. इतलें दिश्टी पडून आमकां दिश्टी पडचें ना, आमी कुड्डेच जातले आनी थंयच मत मारतले. आमच्या पातकांची खास्त गायी लोकांक जे भाशेन जेरेमियासान सांगलें, लाकडाचें जुंगडे तुवें मोडलें. हनानिया प्रवाद्याक ताणें सांगलें, लाकडाचें तुवें मोडलें लोकांक दाखोवपाक, आतां लोखणाचें घालतलो दाखोवपाक की ही पोरजां जी पातकांत आसा, आपल्यो चुकी मानून घेयना, देवा मुखार खालती जायना, आपणाचीच मिजास करता, आपणाच्याच गर्वान आसा. हे परजेक मान भागोवपाक जाय. सबमीट टू द योक ऑफ बेबिलोनियन किंग. आनी ह्या राजाक नाबुकदनेझर, ह्या राजाक तो बरो म्हण न्हय, तो घडी वायट, तो हे परजेक सतायता.
त्रास करता, गुलामपणान दवरता म्हणटच तो राजा वायट. पूण ह्या वायट राजाक जेन्ना तकली बागोवपाक जाय तेन्ना ते राजाक न्हय, पूण तकली बागयता तेन्ना देवान, ज्या देवान तुमकां सोडयल्यान, इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यान, त्या अरण्यांतल्यान वेता आसतना इतलें बरेंपण दाखयलां, फातरांतलें उदक दिलां, माना दिवन रचला, माना दिवन पोसला, सुकणीं धाडल्यान, हें सगलें जेवण पासून तुमकां दिवन राखून पोसून हाडल्यान त्या देवाक मान बागुया. तर भाव भयणीनो, आयज आमी घडये करपाची गरज आसा आमच्यो मानी बागोवपाक. आमच्यो मानी जून जाल्ल्यो आसात, आमकां मोद मारलेलो आसा, आमकां देवान जायती देणी दिल्यात. आयज आमी परतून त्या देवाशी आमची तकली बागोवपाक फाटीं सरता. फकत आमकां जाय तेन्नाच. आमचो भावार्थ आमकां एक कन्विनियन्स जाल्लो आसा. आमकां जरी तर बऱ्याक पडटा जाल्यार वयतलो देवाशी. आमकां जरी तर सोंपेपणां मेळटात जाल्यार ओके, सोंपेपणां ना जाल्यार नाका. कातोलीक पवित्र सभाच नाका, दुसरेय आसात थंयसर वचपाक जाता. आनी ह्या पासत जायतीं जाणां आतां पवित्र सभा सोडून पासून वचपाचें चिंततात व धमक्यो दितात. जरी तर आमकां हे भाशेन आमचे इगर्जेन मेळना, अशें जरी तर आमकां जाय तशें जायना, दुसरे आसात त्या जम्यांनी आमी वेतल्या. म्हणटच आमी देवाकूच एके भाशेन रॅन्सम कसो दवरलेलो आसा. अशें शुभ वर्तमानान आमी पळयता. प्रश्न उप्रासलेलो जेन्ना जेजू शिकयतालो तेन्ना ही पोरजा, इतलो लोक ताचेशी आयलोलो. रात जायत येताली व सांज पडत येताली. आनी असल्या वेळार ह्या प्रश्नाक सुटावे करचे पासत शिसा लागीं काय बरीशी एक आयडिया आसली आनी ती ताणें जेजूक सांगली, तांकां धाडून दी, तांकां तांचें जेवणाचें व रावपाचें वचोन पळय दी, तांकां ग्रामांनी धाड. जेजू सोंपें आसा तें पळयना, खरेपणी हें सोंपें आसलें. धाडल्यार लोक वेता आसलो, ताणें कांयच करपाक नाका आसलें. पूण जेजू चुरचुरे करता हे परजेचे, तांकां बरे नदरेन पळयता आनीक मातशें अवघड आसा तें सांगता. तुमीच तांकां कितेंय तरी दियात जेवपाक खावपाक. हें करपाक भोव अवघड म्हूण ताणीं कळयलें तेन्ना तुमचे लागीं कितें आसा तें हाडात. ते 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो ते हांगा म्हजेशी हाडात. ह्या 5 उंड्यांची आनी 2 मासळ्यांची घडये जेजूक गरज नासली. ह्या 5,000 वयर लोकांक ताणें बेस्तें जेवण दिवपाक जातालें. पूण जेजू फकत आपणाचेंच न्हय, आमचें इल्लेंशें पासून कितें आसा जाल्यार आपणाच्या ह्या मिसावान तो घालता. देखून ते 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो जेजून घेतल्यो. शिसांक आपल्या काम दिलें, तांकां बसूंक लायात. 50-50च्या जोमांनी तांकां बसयात त्या तोंडाचेर. आनी तांणी हो आपलो वावर केलो. म्हणटच जें जेवण जाय आसलें ह्या लोकांक ह्या प्रश्नांतली सुटावी, तांकां भायर काडपाक खुद जेजू ही मिलाग्र करता. पूण आपूण ही मिलाग्र करता तेन्ना आपल्या शिसांक तशेंच लोकां लागीं जें कितें आसा तें घेता, तांचे रिसोर्सीस घेता आनी ही येदी व्हडली मिलाग्र करता. तर भाव भयणीनो, आमी आमच्या भावार्थान थीर जावया. जेजूच्या उतरांनी आमी गुल्ल जावया. आनी जेजूच्या उतरांनी गुल्ल जाता तेन्ना आमच्यो चुकी मानून घेवया. आमी वायट वाटेन वेता, आमी सारकें करिना, आमची मिजास आनी आमचें गर्व घेवन आसा तें झूम मोडुया. आनीक जरी तर देवान आमकां आमच्या चुकींक लागून, आमच्या पातकांक लागून, आमचे आशेक लागून आमकां हें सोंसूंक दिल्लें आसा, तें इल्लो वेळ सोंसुया. त्या म्हणल्यार देवाक चिटकून रावुया, आमचें मागणें करुया, एकामेकाक समजावया, एकामेकाक समजून घेवया. एकामेकाचेर आमी रागार आसांव जायत्या कारणांक लागून, भोव करून पॉलिटिकल रिजनाक लागून, एलिसांवांक लागून एकामेकाचेर आमी दुस्मानकायो घेवन बसलेले आसात, त्यो सोडुया. आनीक देवाच्या पांयाशी येवन सगळीं एक पर्जा कशी आमचे सोडवणे पासत आमी जेजू बराबर वावरुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10.
म्हणून तूं आमकां दाखयला आमचो सोरो तुका भेटयता दाखवल्यान दिलान म्हजी जिवा म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. बो खोनवाळ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना बाग्योंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आफोन्स तुज्या भक्ताच्या मना ही बरोप समरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोरगो तुया तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन चुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन चुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे मानेर जूं दवरलेलें आसा. भोव करून राजकी परिस्थिती जी आमची आसा ती आमकां एक जूं जाल्लें आसा. जाल्यार देवा मुखार आमी खालती जावंक, आमच्यो चुकी मानून घेवंक आनी आमचें जिवीत निठायेर घालूंक आमकां कृपा मागुया. आनी एक पर्जा आमी देखून एक पर्जा कशी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाचे काकलुतीक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, तुवें बागयोंत आल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विस्वासी मुणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणाक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 18 E6.